Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आमी रोमाक पावतोच एका खासगी घरांत रावंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती संवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजलेमांत म्हाका कुयद केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मोरणाचें फोरमोण मारूंक म्हजें सवें तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच घराणें नासलें तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या भरवंशाक लागून ह्यो सांकळी हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलो भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोळ नासतना देवाचें राज परगोडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवण दितालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार शिंवासनार बसला. ताचे दोळे प्रिथुमेचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशाक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलों, तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. जुवांवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या होड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून
जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावां मदें खबर जाली. पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. भोगोर, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगळ्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावां मदें खबर जाली. जुआंव 21:23. ह्या उतराचेर आमी आतां नियाळ करुया. भाग्यवंत पेद्रू जेजूक 3 पावटी नाकारता आनी उपरांत तोच पेद्रू जेजूच्या विचाराक 3 पावटी ताचो मोग करता म्हूण जबाब दिता. असो तो जेजूच्या मिसावांत दुसऱ्या शिसां बराबर एक सारको भागीदार जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना जेजूचो मोगाचो शीस मोरचो ना म्हूण भावां मदें खबर जाता तेन्ना भाग्यवंत पेद्रू आपणाक ताच्या मोगाच्या शिसा कडेन सोर करता तें आमी आयकलां. अशेंच कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें आमी पळयता. आमी दर एकलो आमचे पवित्र सभेक आपल्या गुणा प्रमाणें आमचो वावर दिता. हाचें कारण एकूच, तें म्हळ्यार आमी केन्ना तरी जेजू खासगी अनुभवला. पूण जायते फावटी आमी आमकांच पवित्र सभेच्या हेर वांगड्यां कडेन सोर करता. तांच्या वावराची तोखणाय करचे बदलेक तांच्या वावरा विशीं गैरसमज परगोडटा आनी अशें आमच्या तशेंच हेरांच्या जिवितांत आडकोळ जाल्या. असोकतायेन आमी जेजूक नाकारल्यार पासून तो आमकां परतून येवंक कुरपा दिता. जेजू जोण एकल्याचो एक सारकोच मोग करता कित्याक तो एक प्रमाणीक देव. तर आमी जेजूचे शीस हेंच मोतीन धरून आमकां दुसऱ्यां कडेन सोर करिनासतना वो आमकां तोखणायेची आशा धरिनासतना जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक गरज. दयाळ बापा, जोण एकल्यांनी आमी हांव एक जेजूचो शीस हेंच मोतींत गोट धरून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक वावरूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.